गोय सरकाराच्या परवानगी बगर महाराष्ट्र सरकार तिळारी धरणाचे उदक कर्नाटक राज्याक दिवचे ना अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणी बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। तिळारी धरण गोय आनी महाराष्ट्र सरकारान मेळून बांदला। ताचे 80% उदकाची पुरवण गोंयाक जाल्यार 20% महाराष्ट्राक जाता। तिळारी धरणाचे उदक कर्नाटकाक दिवपा संबंधी गोय सरकाराक विश्वासान घेतले बगर महाराष्ट्र सरकार कसलोच निर्णय घेवचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। मायसा 8 काय 10 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी तिलारीची मिटींग घेवपा खातीर महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्या बरोबर हांव मुंबय गेल्लो। तिलारी एग्रीमेंटाच्या नुसार आमचो आनी महाराष्ट्राचो एग्रीमेंट आसा। 80% उदक तशें आमकां मेळटा तिलारीचें, 20% उदीक महाराष्ट्राक मेळटा आनी सगळें जें आहा पळय न्हू मेंटेनन्स हे ते करता। फॉर दॅट पर्पज वी आर गिवींग ऑल्सो सम मनी फॉर देम, कितले ते म्हाका आतां खबर ना, बट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट खंयच्याच पद्दतीन ते कर्नाटकाक उदक दिवपाक शकना। वयल्यान आमी तेंच्या कडेन आनी हे सुरवात केला की तिलारीची हायट वाडोवची, जेणे करून आमकां उदीक एक्स्ट्रा दिवचें किंवा तांकां लागतलें वापरचें, हाजेर सुरू आसा। बट विदावट अवर कन्सेंट महाराष्ट्र केन्ना दिवचें ना। बरें महाराष्ट्र कर्नाटकाक उदक दिवचें ना हाजी म्हाका 100% खात्री आहा। पॉलिटिकली सिच्युएशन सुद्दां कितें आसूं जाल्यार ते दिवपाक शकना कायद्यात। तिलारी प्रोजेक्ट हो इज अ जॉयंट वेंचर ऑफ गोवा अँड महाराष्ट्र। त्यामुळे थंय कितेंय बदल जावपा आमची मान्यता जाय पडटा, म्हणजे आमची NOC जाय पडटा, मान्यता जाय पडटली। आमचे कडेन तो विशय महाराष्ट्र सरकार उलोवचें पडटलें। अजून पर्यंत तशा प्रकारची कांय उलोवप जावं ना, त्यामुळे म्हाका दिसता की आमी हे चिंता करपाची गरज ना। ओके, कांय करपाक गरज ना न्ही, दुसरो कोण तरी खंय तरी उलयतलो आनी आमी परत उलयत रावपाचें बाकी सगळें काम सोडून गरज ना।